दाणेवाडीतल्या थळाव्यांनी आपल्या खासगी जागेतल्यान वचपी महामार्ग बांदपाक खर विरोध केला। हे विशीं केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी हांचे कडेन उलोवप केलें। उपरांत थळाव्यांनी कोमुनिदाद जागेची एनओसी सुद्धा संबंधित अधिकाऱ्याकडेन दिल्ली। तरी लेगीत खासगी जागेतल्यान महामार्ग काडपाची येवजण सुरू आसा। देखून सरकारान आपलो निर्णय बदलूंक ना जाल्यार रस्त्यार देंवतले अशी शिटकावणी थळाव्या लोकांनी दिल्या। मजगतीं थळाव्यांच्या निर्णयाक आपूण तेंको दितलो अशें वेळीचो आमदार क्रूज सिल्वा हांणी सांगलें। 66 आज इतली वर्ष जाली कोण ग्राउंड रियलिटीन चयनाय। जे चीफ इंजिनियर आहा तो PWD पार्सेकर म्हाका सांगता तेगे मोठ प्रॉब्लम म्हणे हो इश्यू आमगेले जो जस्टीस आहा तो दिपाक दाणेवाडो। सो हांव मागोता गव्हर्मेंटा कडेन गव्हर्मेंटा पयलीं गेले हांव स्पेशली बेलापूर गेल्लो मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रान्सपोर्ट हायवेसार थिंग देखून तेणी डायरेक्टली ते चीफ इंजिनियर आहा तेणी सांगलां बाबा तुमगे स्टेट गव्हर्मेंट आले जेन्ना स्टेट गव्हर्मेंट तरी रेडी आहा प्रॉब्लम ना पडयते। सो स्टेट गव्हर्मेंट हांव मागोता गव्हर्मेंटा कडेन डॉक्टर प्रमोद सावंताचे तेणे आमी तेजे पयलीं गेल्ले आमकां MLA आहलो तेणे सांगलोलें आमकां तुमी NOC हाडय म्हण फकत आनी तो आमगे जंक्शनार येयल्लो सेंट सेबेस्टियन चॅपल तेणे आमकां सांगलें तुमकां NOC हाडून दिलें आपण तुमगेलो सॉर्ट आउट करतो म्हणून इश्यू। सो आतां आमी NOC हाडयो सगळें दिलें। सो अजून देखून कितें जालें अजून देखून काम चालू आहा। जंक्शनाचेरूच आमची भर आसा। हो इश्यू 2003 साकून आमचो आतां जवळ जवळ चालू आसा। ताजे उपरांत आमी सगळे जितली गव्हर्मेंट चेंज जाली सगळ्यां कडेन आमी वचून जाले सगळ्यांक प्रत्येकान आमकां आश्वासन दिलें की हे जातले पूण अजून पर्यंत कोणूच फुडें येवना की डिक्लेअर करपाक की जाला म्हणून। आतां लास्ट आमी मेळ्ळ्या डॉक्टर प्रमोद सावंत तांणी आमकां लास्ट इयर सांगिल्लें की तुमी कोमुनिदादीची NOC घेवन येयात आपूण ते करता। पूण आमी NOC व्हरून दिली आमच्या पंचायतीन सगळे केले आनी जो आमची फाटल्यान जो बायपास जो घेतिल्लो आसा तो आमच्या चिंचिनी पंचायतीनूच पडटा दुसऱ्या विलेजीन खंयच्याच जायना। तरी पूण तांकां आतां कितें प्रॉब्लेम आसा तें आमकां कळना आनी आमचे कडेन कोण हाचे बद्दल सारकें उलयना बाबा कितें प्रॉब्लेम आसा। आतां आनी पंचायतीच्या मेंबरान सांगल्या प्रमाणे ते गडकरी साहेबांकी वचून मेळ्ळे तांणी सांगलें की आमकां काय प्रॉब्लेम ना। तांकां जर काय प्रॉब्लेम ना सेंट्रलाक जाल्यार हांगा स्टेटीचे हांकां कितें प्रॉब्लेम आसा। जाय ती वर्सां जाली लोकल लोक आहा पंचायत बॉडी वोटार तांकां ऑल्टरनेटीव रुटूय दिल्ले तेन्ना पयलें आमच्या पयलें तें डिमार्केटूय जाल्लें दुसरे सायडीन ते सायडीन वता पूण मागीर तो प्रोसेस बंद पडलो आनी आमच्या पयलो हिंगा गोंयच्या गव्हर्मेंटान कोणें गाठलो हिंगा प्रपोजल डेल्ली धाडलो आनी तो फायनल जाला तो म्हणजे टेंडर जाला आतां सॉयल टॅक्स सिवील कॉमर्स जालो। तरी आसतना आमी चीफ मिनिस्टराक बॉडी पंचायत सरपंचाक घेवन 5 मेंबराक घेवन चीफ मिनिस्टराक मेळ्ळे। चीफ मिनिस्टरान आमकां सांगलें सरपंचान सांगलें ते भाशेन आमकां कोमुनिदादीची NOC हाड म्हणून ही व्हरोन दिल्ली। तेन्ना आमी एक PWD इंजिनियराकूय सांगलां हायवेचेर आमकां एक मिटींग घ्या म्हण जॉयंट मिटींग घ्या म्हण आमकां दाखय म्हण कितें आहा तें सगळ्यात तेंय जालें ना। आतां आमकां PWD मिनिस्टर न्यू मिनिस्टर जाल्लो ऑनरेबल दिगंबर कामत तेकडे हांवें डिस्कशन केलां तेका हांवें लेटर दिलां आमकां क्लॅरिटी जाय म्हणून आनी सगळे ऑफिसरां प्लस मिनिस्टर्स प्लस लोकल बॉडी कोण आहाय तांकां सगळ्यांक घेवन एक मिटींग घेवन ते हातूंत पासून म्हाका डेट मेळ्ळी लास्ट मंथ हांवें दिल्ली ताका। सो आयज आमची असेंब्ली स्टार्ट जाता आयज परतो म्हाका मेळटा तो आयज हांवें ताका रिक्वेस्ट करता परती आमची मिटींग घे आनी आमकां क्लियर सांग म्हूण कितें जाता तें। जेन्ना तें सांगलां न्हू लोक कितें डिसिजन घेता पंचायत कितें डिसिजन तेजे बराबर हांव तेजे बरा आसतलें ह्या बायपासार।